आता गोंयकारांक आपल्या मालमत्तेची संबंधित जिल्ह्यातल्या खंयच्याय सब रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करपाक मेळटली। मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठो बदल केला। ह्या बदलाक मुख्यमंत्र्या सयत मंत्रिमंडळाची मंजुरी। मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठो बदल करपाचो सरकाराचो निर्णय। लोकांक मालमत्तेची नोंदणी संबंधित जिल्ह्याच्या खंयच्याय सब रजिस्ट्रार ऑफिसात करपाक मेळटली। महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सद्याक ही सुविधा आसा। नागरिकांक दस्तावेज ऑनलायन अपलोड करपाची सुविधा आसतली। खंयच्या सब रजिस्ट्रार ऑफिसात कितली कामां प्रलंबीत आसात हाची म्हायती मेळटली। हे सुविधेक लागून तालुका पावंड्यावयली सब रजिस्ट्रार ऑफिसां बंद जावची ना। ह्या सिस्टमीची सध्या टेस्टिंग सुरू आशिल्ली। टेस्टिंगे खातीर 21 जुलय निमणो दीस आशिल्लो। टेस्टिंगे उपरांत मुख्यमंत्र्यान अप्रुव्हल दिला। Implementation of anywhere registration under the Indian Registration Act 1908 हे ऑलरेडी आयच्या कॅबिनेटात पास जाले। फुडल्या थोड्या दिसाच्या भितर ते डिस्ट्रिक्टान खंयसरूय हे सुरू जातले। इधर इन द नॉर्थान करपाक जाल्यार नॉर्थान खंयच्याय रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा वयल्यान नॉर्थांतले रजिस्ट्रेशन करपाक मेळटले। कुशावतीन जाल्यार सेपरेटली आनी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।